हालींच्याच वर्सांनी वाळपय बांदिल्लो मोसोर्डेचो बांद कोसळ्ळो। आता गणपती तेंकलो थंय लोक गणपती बुडयतात, मात बांद मोडिल्ल्यान लोकांची गैरसोय। तो बेगोबेग परत नव्यान बांदून दिवचो म्हणून लोक मागता। मामलेदाराक निवेदनूय दिलां, मात अजून कांयच हालचाल दिसना। थंय हिंदू लोक गणपती जाल्यार क्रिस्तांव भाव सांजावूय करतात। सर आमच्या पुर्वजांच्या पयलींसून वर्साची वर्सां जाली हो बांद आहा आनी हो बांद आमकां सांबाळून दवरूंक आमकां फुडले पिळगेक आमकां जाय। तशेंच हांगा आमचो क्रिस्तांवांचो जावं सांजावून जाता, तशेंच आमचो हिंदू भावांचे हांगा वार्षिक तेंच्या हांगा गणेश आहा ते बुडयतात आनी खुबशे लोक हांगा येवन बसतात। चवथीक जेन्ना बुडयतात तेन्ना आमचो लोक आहा तो येवन हांगा भुरग्यांक घेवन बसतात। ते खूब डेंजर जाल्ले आसा की ते केन्ना कोसळत ते सांगूंक जायना आनी भुरगीं सुद्दां ते भितून वचोंक हें कितें व्हडली गोश्ट घडच्या पयलीं तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन लक्ष मारचें। आमच्या म्युनिसिपालिटीन एक खुर्चेर बसले आहा, ते चेअरपर्सन आहा कोण तिगे म्हाका नांव खबर ना। आनी तशीच दुसरी गजाल कोण आमचो सीओ कॉन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा, दे शूड इमिडिएटली टेक द एक्शन। हिंदुवांचे सांगचे जाता, कॅथलिकांनी जाता, आनी दुसरे सांजेचे लोकूय पळय मात्र भोंवपाक येता। तें डेंजर आहा तें पडटलें म्हणून आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटान ताका लक्ष घालपाचें आनी तें करपाचें। ताका कॉन्क्रीट घातलेलें ना, तांकां आतां आमी रिक्वेस्ट केला की तुमी टेम्पररी तांकां म्हणजे कोणाक सर? चीफ ऑफिसराक। ओके, चीफ ऑफिसराक रिक्वेस्ट केला की सद्या टेम्पररी आमकां कितें तरी अरेंजमेंट करा। रातचे काळखान हांगा लोक रावतले आनी ते जर सगळें कोसळ्ळें जाल्यार हाल जातले। फाटले 4-5 वर्सां फाटीं खंय हो बांद बांदिल्लो, तो इतल्यानूच मोडिल्ल्यान ताच्या बांदकामांत थळाव्यांक भ्रष्टाचाराचो दुबाव। ऑब्वियसली करप्शन हें आसात हितून, कित्याक फाटीं GSIDCसून थ्रू GSIDC म्युनिसिपालिटीन हें केल्लें, पूण ही कळोन येता की हितून हेंच्यांनी ते तितले लक्ष तेंच्यांनी बरें काम करूंक ना। कित्याक हें आतां थोडीच वर्सां जालीं, म्हाका दिसता एक 5-6 वर्सां जातलीं, त्या 5-6 वर्सांनी आहा तशें परतून कोसळ्ळें। हितून म्हाका दिसता हितून कितें तरी करप्शन आसा, हें सारकें दिसून येता। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। आता पळोवया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। संवसारीक फिजिओथेरपी दिसा निमतान दोतोर केतन भाटीकारान सरकारा कडेन गोंयांत फिजिओथेरपी कावन्सील सुरू करचें म्हूण मागणी केल्या। विशिंग यू ऑल अ व्हेरी हॅपी वर्ल्ड फिजिओथेरपी डे। फिजिओथेरपी आज एक मॉडर्न सायन्स आनी खूब फुडें पावला। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगणा हांगा फिजिओथेरपी कावन्सिल्स, इंडिपेंडंट कावन्सिल्स विथ डॉक्टर प्रिफिक्स एंड सफिक्स PT मेळिल्ले आसा। जेन्ना श्री नरेंद्र मोदीजी चीफ मिनिस्टर आशिल्ले गुजरातचे, तेन्ना गुजरातान हें इंडिपेंडंट कावन्सील ताणें दिल्लें। सो आमी तेच कावन्सील आज गोंयांत जावचे हे हाजे ऑलरेडी आमी मेमोरंडम्स आमचे हेल्थ मिनिस्टराक दिल्ले आसा आनी आमची ही तेंच्या कडेन इच्छा आसा की तांणी जाता तितले बेगीन आमकां फिजिओथेरपी कावन्सील दिवचें। फिजिओथेरपी कावन्सील म्हळ्ळें की खुबशे क्वेकरीज आनी क्वेक थेरपीज ज्यो चालू आसात फिजिओथेरपीच्या नांवान ह्यो बंद जातल्यो। आमचो रिक्वेस्ट आसा आमच्या डायनेमीक हेल्थ मिनिस्टराक की जाता तितल्या बेगीन तांच्यांनी आमकां बरें गव्हर्मेंट जॉब, गोवा मेडिकल कॉलेजीन जे फिजिओथेरपी कॉलेज चल्ला ते एक बरें सिस्टमीक आनी बऱ्या नांवान आनी बरी कॅम्पस जावन एक फिजिओथेरपी इंडिपेंडंट कॉलेज जावचे, ते गव्हर्मेंट जॉब्स मेळचे। त्याच प्रमाणे पे स्केल्स गोंयांत एक तरेन ना, एकाक एक पे स्केल आसा आनी दुसऱ्याक दुसरी पे स्केल आसा। ही पे स्केल सगळ्यांक कॉमन जावची आनी बरी पे स्केल 5400 जावची, जंय काय आमच्या सगळ्या भुरग्यांक एक बरी पे स्केल, बरे जॉब्स मेळटले आनी आमची फिजिओथेरपीची स्तर आनी वाडत वतली। कोंकणीतल्या पयले वयले गणपती वेले मंगल मुर्ती मोरया हें व्हिडिओ गीत मंत्री गोविंद गावडेच्या हस्तुकी रिलीज जालें। आनी ताचे उपरांत दिलीप वजेन म्हजें गीत कंपोज केलें दामबाबाचेर। मागीर ताचे उपरांत सिद्धनाथ बुयावान आनी एक म्हजें गीत केलें, दामोदर सिडीन म्हजें गीत आशिल्लें। आनी ही हांवें गणपतीची गितां 3 वर्सां पयलीं बरयली। म्हाका दिसलें की एक CD काडुया गितांचेर, पूण तें तेन्ना जमलें ना। हांव आनी कल्पेश आमी 3 वर्सां डिस्कस करता, करुया CD करुया, पूण जायना, कशेंच जायना। आनी आमी पळयता की हांव 3 वर्सां गणपती पुजता, ह्या वर्सा 3रे वर्स म्हजें गणपती पुजता। पूण गणपती चलो ते CD हाडटा घरा कडेन, व्हिडिओ CDs, आनी त्यो हिंदी, मराठी, कोंकणी नासता तातूंत। कोंकणी कित्याक जावनी असो विचार केलो आनी मागीर म्हजें एक गीत हांवें तातूंतलें चूज केलें। हांव जॉन बाबाक परबी भेटयता आनी विलेज पावट कोंकणीचे हे गणपतीचेर आज गीत समकार आयिल्ले आसात, की गोंयकारां खातीर आनी
आमची कोंकणी कशी मुखार व्हरपा खातीर हें एक पावल जावन आसा. मुकेश बाब घाटवळ त्याच बरोबर म्हजे मित्र आर्यन बाब खेडेकर हांचे हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. एक फुल टाइम मंत्री मुख्यमंत्री दियात ना जाल्यार सरकार बरखास्त करात म्हूण शिवसेना गोंयभर सह्यांची मोहीम घेता. आमी एक सिग्नेचर कॅम्पेन चलयता. आमी काल डिक्लेअर केल्ले प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की आमी पूर्ण गोंयांत सिग्नेचर कॅम्पेन चलोवपाचें आसा, स्वाक्षरी मोहीम आंखपाची आसा. ताच्या अंतर्गत आमी लोकां मेरेन वतले. लोकांचे कितें प्रश्न आसा तांकां जर आमचे पडटा जाल्यार ते आमकां सही हांगा दितले आनी खुबश्या लोकांनी हांगा सही केल्ली आसा. तांकां तें मान्य आसा की प्रशासन ठप्प जाल्लें आसा, कित्येकांची कामां ही पेंडींग उरिल्ली आसा. नाजाल्यार कशा तरेन आमकां एक बरें प्रशासन दिवपाक फूल टायम मिनिस्टर नेमचे, ना जाल्यार हें सरकार बरखास्त करा आनी लोकांक एक चान्स दिया परत जाय तें सरकार निवडून हाडपाक. ही आमची मागणी आसतली आनी आमी ती मागणी घेवन आमचे गव्हर्नर मृदुला सिन्हाजी हांचे कडेन वचून ते दिवपाचें आसा. तुमकां खबर आसा की आतां मायनींग तुमची हो बेल्ट आहा तो मायनींग इफेक्टेड आनी हो मायनी सुरू करता म्हणून आमकां ही फटींगपणां सांगता. कित्याक मायनी ना जाल्यार तुमकां आतां हे मार्केटान तुमकां खबर आहा कितें जातलें हांकां गिरायक आनी कितें तें लोकां कडेन पयशेच ना म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.